जुवारी नव्या पुलाची एक फेज आणि एके लेनीचे 26 तारखेक लोकार्पण जातले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक माहिती दिली. उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी येतलो. पुलाची पळोवणी केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान सांगले. आणि त्या दुसऱ्या ब्रिजाचो फर्स्ट फेज आज आम्ही 26 तारखेरीच लोकार्पण करता. त्याची लेंथ इज ऑलमोस्ट 13.2 किलोमीटरची लेंथ आणि विच इज एन ऑलमोस्ट इरेक्टेड जी इलेवेटेड जी आसा इलेवेटेड इज एन 8.20 किलोमिटर्स ही इलेवेटेड आशिल्ली. त्याची कॉस्ट 2530 कोटी ही त्या टोटल प्रोजेक्टाची कॉस्ट आशिल्ली. तितूंतलो फर्स्ट फेज आम्ही लोकार्पण 26 तारखेरी सकाळी 10 वरांचेर करतलो. समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी सायडीच्या सगळ्या लोकांनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें. खास करून गडकरीजी ह्या कार्यक्रमाच्या फर्स्ट फेजीच्या इनॉग्रेशनाक पावतले. गोंय सरकारचे बाकीचे सगळे मंत्री आणि बाकी सगळे जाण ऑलमोस्ट हांगासर आसतले. सेकंड फेजीतलो प्रोजेक्ट पुराय जावपा खातीर अजुनूय बी थोडे दीस आमकां वतले. बट ट्राफिक कंजेशन आणि हेजो सगळो विशय लक्षात घेवन फर्स्ट फेज आमी आनी एक लेन ही लोकां खातीर ओपन करता.